नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। सगळ्यांक खबर आसा आयज सकाळीच फुडें सोशल मिडियाचेर आनी जायत्या लोकांनी एका विशयाची चर्चा जाली आनी तो विशय जावन आसलो जो पत्रादेवीकसून हायवे रस्त्याचें काम चालू आसा। तो रस्तो आमेरे पेडण्या हांगा रस्तो व्हांवूनच गेलो। जायत्या वेळार आमी काँग्रेस पार्टीन ह्या रस्त्याचेर आमी कागाळ केल्या, कॉन्ट्रॅक्टराचेर कागाळ केल्या। MVR इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ही जी कंपनी चलयता त्या कंपनीची कागाळ केल्या, चीफ इंजिनियरा कडेन कागाळ केल्या, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियरा कडेन कागाळ केल्या। पण आज पासून तेची कांयच दखल घेवंक ना, तेका नोटीस दिवंक ना, तेचेर कांय कारवाई जायना। कित्याक तो BJPचे जे व्हडले नेते आहा त्या नेत्या बरोबर तेचे संबंध आसा, तो व्हडल्या नेत्यांचो एक सोयरो जावन आसा आनी त्याच खातीर तेची निश्कृश्ट दर्जाची कामां आसा तेचेर कारवाय जायना, तेका कोणूच विचारना आनी तेका तो कोणाक भियेना। खेदाची गोश्ट की ह्या रस्त्याचेर आयज पासून कितल्याशाच गोंयकारांचो प्राण गेल्लो आसा, कितल्याशाच लोकांचे हातपाय मोडलेले आसा, कितलेशेच लोक इंजर्ड जाल्ले आसा। तरी आसतना आमच्या सरकारचे दोळे उगडना। आयज हो गंभीर असो आघात जाला। तो आघात जाल्या उपरांत आमकां एक भंय दिसपाक लागला की हेचें जें काम आसा, सबंद स्ट्रेच पत्रादेवी टू बांबोळी मेरेन जो हेचो स्ट्रेच आसा त्या स्ट्रेचाचेर हेणी काम केलां आनी हे निकृश्ट दर्जाचें काम, हे सब स्टँडर्ड काम हेचो आयज आमकां भंय दिसपाक लागला। हेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, हेच्या पुराय कामाचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय। हे गोंयचें सरकार जर खऱ्या अर्थान गोंयकारांची आनी जनतेची चिंता करता जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या कामाची चवकशी करपाक जाय। होच कॉन्ट्रॅक्टर ज्याच्या कामाचे फातोर्डा स्टेडियमाचेर 300 पत्रे उडोवन गेल्ले, होच कॉन्ट्रॅक्टर ज्याच्या कामाक लागून जलवाहिनी फुटोवन पणजेच्या लोकांक 7-8 दीस उदक नासलें, आनी होच कॉन्ट्रॅक्टर जेचें काम, जेचो रस्तो आयज पुराय रितीन आमेरे पेडण्या हांगा व्हांवून गेल्लो आसा। सैम सुद्दां भाजपाची जी लखतरां आसा, भाजपाचो जो भ्रश्टाचार आसा, तो भ्रश्टाचार आयज सैम उक्ताडार हाडपाक लायला आनी हेचें ज्वलंत उदाहरण आयचो रस्तो जो पावसान उदकान व्हांवून गेला। आमी निशेध करता ह्या सरकाराचो, जो सरकार MVR कन्स्ट्रक्शनाक पाठबळ दिता, तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन करिना, देखरेख खंय पावल्या ही पळयना। जे इंजिनियर आसा, जे अधिकारी आसा, ते सगळे ह्या पुराय कामाचे कांयच देखरेख दवरिना। आमकां चिंता आसा गोंयच्या लोकांची। ह्या रस्त्यार जे लोक गाडयो चलयतात तेंची आमकां चिंता आसा। आमी खर उतरांनी ह्या सरकाराचो आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो निशेध करता। लोकांचो जीव हो चड गरजेचो, चड मोलाचो। पयशे तुमी खूब लुटात आसात, ते लुटपाचे सध्या बंद करात आनी आमचो हायवे जो आसा तो हायवे लोकां खातीर सुरक्षीत कसो जातलो, लोकां खातीर बरो सुरळीत कसो जातलो हेची चिंता करा।